आमच्या गोंयान उमत्या कळशार उदक अशी परिस्थिती पावसान जाता। उदक पडटा आणि व्हांवन वता। इतलो घोग्याचो पावस। मे म्हयन्या वेळार मात बांयो सुक्यो। सुर्ल्याच्या विष्णू नाटेकारान उमतो कळसो सारको करपाचें थारायलें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय संकल्पना काडली तेन्ना नाटेकारान आपल्या दोंगरार खोळयो मारून उदक साचोवपाचें थारायलें। स्वयंपूर्ण मित्र सुब्राज काणेकारा कडेन उलोवन ताणें हो प्रकल्प सुरू केलो। हो प्रोजेक्ट अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी वरवीं हातान घेतलो। आता हांची नांवां घेवप आमकां साहजिकूच, कारण ह्या लोकांच्या अर्थीक मदती शिवाय हें काम जावचें नाशिल्लें। हांगा खोळयो मारपाच्या कामाक तांत्रीक मदत पुणेच्या भारतीय एग्रो इंडस्ट्री फाउंडेशनान केल्या, जाल्यार ताका आर्थीक मदत CSR फंडा वरवीं पर्सिस्टंट फाउंडेशनान केल्या। दोंगरावेल्या काजींनी खोळयो मारल्यो, पावसान थंय साचून उरलें तें उदक आनी वाडली जमनी सकयल्ली उदकाची पातळी, म्हणजे ग्राउंड वॉटर लेवल। आता हाचो फायदो दोंगराचे सकयल शेत रोवपी लोकांक जालो। शेतकरी म्हणटा हे फावटी उदकाचो दुकळ जावना। फाटल्या वर्सा मारिल्ल्या खळयांनी तांणी ह्या वर्सा काजी लायल्यो आनी सध्या नवीन खोळयो मारल्यो। उदकाचो योग्य वापर जालो आनी विष्णू नाटेकार जालो वॉटरमॅन ऑफ गोवा। तुम्ही पळयतात GNH।